A28 Sorvesparacha Manam. Sorvesparacha Manam Nove Gitrotson Gaya Amche Katir Otsoria Tane Korun Da Koelia Sorvesparacha Manam Santo Sanegit Kaita Sorvesparacha Manam Santo Sanegit Kaita. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. भयणीन आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योग दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसांव आसा तें मनांत धरून ह्या वेळार मिसान वांटो घेतना आमी जेजूक आमचे बरोबर आसा ताका पयलो मान स्थान दिवंक ना. हाका लागून आमी जेजूक दुसऱ्या सगळें आसा म्हणून पळयना आनी ते भाशेन आमी ताका एकवटून ताका प्रतिसाद दिना. हें सगळें आमी आमचें पातक आहा तें देवा कडेन ओगसणी मागया आनी एकामेका कडेन, कित्याक आमकां सगळ्यांक दुसरी देवा सारकी जालेली जाय, एकदम परफेक्ट जाय आनी ती नासली म्हणटच मागीर आमकां दूख भोगता. पूण आमी पातकी मनशां सगळीं जाणां हात जोडया आनी काळजांत थावन देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्या उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत बा घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदिदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मागुया. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेची मागणी दोयेन आयक. आमचे मनशा स्वयं घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फाव कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वचप. ओ म्हज्या मोगयाचो ताळो, म्हजो मोगी पर्वत उतरोवन कसो येता तो पळय. पळय, पर्वतां वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुष मेरवा सारको वो ताचे पोरा सारको. पळय, तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता. बुरखांतल्यान चोरया दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागता. तो म्हाका म्हणटा, ये गो म्हजे काळजा गोंड्या, म्हजी सुंदरी ये. कित्याक पळय, हिंवाळो येवन गेलो
पावसाळो संपलो, पृथ्वीर फुलां दिसून लागली. कुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमचे देशांत कोवड्यांचो साद आयकूंक येता. रुमड्यांची फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवून दाखवेली आपलो पोरमोळ विस्तारतात. ये गो म्हजे काळजा गोंड्या, म्हजी सुंदरी ये. कडपांच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पालसोणांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय, तुजो ताळो म्हाका आयकुसो खोर. कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतर देवाचे वडकार. आयकल्या देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. म्हणया बरे मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात 10 थारांची किन्नोरी दवरून ताका सोद गीत गायात. ताचे मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वखाणी करात. जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांडवळ सासणाची ताची काळजाची ओत्रेक सोस्तीचे सोस्तीक थोकतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. आमचो ओत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. उद्गाराक उबे रावया. आमचे मदें देव तूं आमचो राजा आनी सुमूर दिनार. सर्वेस्परा आमचे देवा, आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोणवणान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणेन एलिझबेथीक नोमान गेलें. एलिझबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसवांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणेन म्हणलें, अस्तुऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशेचें फळ. आनी म्हज्या सुम्याची आवय म्हजे सरशीं येवची म्हूण खंयचें म्हाका फाव जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलें तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता.
भयणीनो आनी भावनो, ह्या उतरांचेर आमी थोडो नियाळ करुया. तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. देवान तुका सांगलां तें घडटलें. हांव जाणो की तुमी सगळीं जाणां मागण्यांत आसात म्हणून. दर दिसा सकाळीं उठलीं की ना मागण्यांत आसता हांव. तर दिसभर केन्ना केन्नाय हांवें मागण्यांत आसता. रातीक मागणी करून आमी न्हिदता. ही बरी सोय आमचे मदें आसा. पूण मागणें कोत्ताना आमी फकत पुटपुट्टा वो देवाकूय आजीर जाता तें म्हत्वाचें. आमी कितें कोत्ता तेन्ना ओगेपणांत आमी रावंक जाय. पयलीं म्हणटा तूं सुरवातेक खूब चिंतना भावना येतली. रोजार पर्यंत कोत्ताना भिवंक फावना. रोजार कोत्ताना सगळें उपरासून वयर सोदता. तें आयलें की ना त्याच पासत तुमी मागात आनी तें शांत जावंक लागतलें. एक पाटी हांवें एकल्या मनशाक कशें सांगलें. तो म्हणूंक लागलो, फादर म्हाका रोजारूच करूंक जायना, सगळें करता येता म्हणून हांव भोवन केलेलें आहा. ना ना म्हणलें, तें वयर येता कित्याक लागून तें सगळें भितर आहा तें भायर सोदता. तें सायबीण मांय कडेन माग आनी तिचे कडेन तूं दी. ती जेजू कडेन मागतली आनी तुका तातूंतली निवारतली. वय काय म्हणूंक लागलो. आनी ताणें ते भाशेन केलें. आनी मागीर येवन म्हाका म्हणूंक लागलो, खरेपणी हे भाशेन हांवें मागणें करूंक स्टार्ट केलेलें आसा. तर भियेनाकात भयणीनो आनी भावनो, तें सगळें भायर सरोंकूच जाय. तें भायर सरोना जाल्यार तें भितरूच उरतलें आनी मागीर तें आमकां खातलें. म्हणटत हें भायर सरलें म्हणटत कितें जाता मागीर आमी मागीर ओगेपणांत आसता. शांत जाता. शांत जाली म्हणटत कितें जाता, सगळें आमकां देवान केलेलें आसा आनी देवान चलयलेलें आसा तें आमकां दिसोंक लागता. देव सगळ्याक आसा म्हणटा आमी, ताचे सोबे आमी आसा, भोंवता जियेता, तो सगळें कोत्ता. आनी तोच पळय मारयेक सांगता त्या प्रमाणे तिचें सगळें घडोवनूय हाडटा. आमी कितें करूंक जाय, तिणेन केलां ते भाशेन ताका सहकार करूंक जाय. बस तितलेंच पुरो. आनी पळयात, जेन्ना आमी जेजूक हाजीर जाता तेन्ना जेजू आमचें सगळें दुसऱ्यांक आनंदान भरता. तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकाक जोवांक तो उडी मारता आनंदांत. हे भाशेन आमी बरी खबर सगळ्या जाणांक जेजू सगळें दितले. आमी कितें कोत्ता, आमी आमकांच हाजीर आसा. आमकां पर्यंत ना, आमच्या चिंतनांनी ओ भावनांनी आसा. भिरांतीन ओ गोरवान ओ कित्यान तरी ओ चिंतनांनी सगळो गत तितूरूच आसा. आमी खरी आमकां हाजीर ना. पूण जितली आमी जेजूक हाजीर जातले तितली आमी कितें चलता आमचे भितर तें कळोंक लागतलें. तें सगळें आमचें सगळें न्हय, जेजू सगळें धरया. तेन्ना की आमी जेजूक आमचो मोगी कसो अणभवतल्या पयल्या वाचपान सांगलां त्या प्रमाणे तो येता म्हजेशी, पूण हांवय ताका आशेता. आनी हो ताचो बरोबर संबंद घडोवन आमचें जिवीत तो सुफळ करता. देवाची येवजण आमचे पासत आसा ती ते भाशेन घडटली. आयज जशे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयलो, एकलो आमचो जेजुईट, ताणें कितलें बरें केलें. हिंचोर जर्मनीक ताका म्हणटा दुसरो अपोस्तल जर्मनीचो. पयलो कोण, बॉनिफस, तो इंग्लंडांतल्यान हांगसर आयिल्लो जर्मनीक. पूण हो कोण, बरो श्रीमंताचो तो भुरगो, पूण तो बरो शिकतालो. आनी ल्हान आसतनाच ताणें युनिवर्सिटीन प्रवेश घेतल्या उपरांत 17 वर्सांचोच आसतना ताका खूब पदव्यो मेळ्ळ्यो. आनी तो आनिकूय अभ्यास करूंक लागलो. तेन्ना ताणें 21 वर्सांचो आसतना संस्थेन प्रवेश घेतलो. तो पयलो जर्मनीचो जेजुईट आमचे संस्थेन. आनी ताणें इतलें केलेलें आहा, तुमकां सांगता थोडक्यानूच. तो 25 वर्सांचो आसतना ताचें ऑर्डिनेशन जालें. 26 वर्सांचो आसतना ताणें व्हडले परिशदेन भाग घेतलो, कावन्सील ऑफ ट्रेंट म्हणटा पळय तें. आनी तेन्ना वादळ प्रोटेस्टंटांचो आसलेलो. ताणें कितें केलें,
तो इतलो हुशार आसलेलो 3 दोतोरनी बरयल्यो, एक म्हणजे भुरग्यांक, एक तरणाट्यांक आनी एक म्हणून तूं प्रावडांक म्हणजे जाणटेल्यांक. ह्यो 3 पळय दोतोरनी बरयल्ली आसा तातूंत सगळें आमची शिकवण आसा बरे भाशेन मांडलेली आसलेली. तो आसतनाच तो केन्ना जल्म जालो ताचो 1521, केन्ना मेलो 1597. पूण तो आसतनाच प्रत्येक पळय ताचें ते हे आसलेले 200 पाटी ताचें बरोवप पोतून पोतून जालेलें आसा. आनी कितल्या भासांनी? 12 भासांनी. पळयात कितलें ताणें शिकवण दिली. आनी तो एकदम सादो आसलेलो पूण हुशार. लोकां बरोबर तो बसोन कुमसारां आयकतालो. लोक ताचेशी येतालो वडोन, मीस म्हणटाना लोक ताचेशी येतालो. कित्याक तो बरी शिकवण दितालो, मना उजवाडायतालो, देवाचे येवजणे प्रमाणे तो सगळो वावर करतालो. ताका मागीर पाप साहेब तो म्हणून तूं रोमांक आयलो. रोमांक आयल्या उपरांत सांतिनास आसलेलो. सांतिनासा बरोबर ताणें सगळी शिकवण घेतली आनी संस्थेन ताणें पूर्णपणे प्रवेश घेतलो. आनी ताका मागीर वियाना धाडलो. वियाना खूब प्रोटेस्टंटांचें जातालें. ताणें तें सगळेंच बदललें ताचे शिकवणींत. आनी थंयसर पाद्री नासलेले, 20 वर्सां एक पर्यंत ऑर्डिनेशन जावंक नासलेली. ताणें सगळें चड हें केलें, काम केलें. थंयसरूय खूब वार केलो. आनी हे भाशेन मागीर ताका स्वित्झर्लंडाक धाडलो. फ्रायबुर्ग म्हणटा पळय थंय. थंयसर ताणें 17-18 वर्सां काडलीं आनी थंयसर भरपूर काम ताणें केलें. तो एकलोच जाका 1925 वर्सा सांतपण मेळ्ळें आनी तो इगोज मातयेचो दोतोर म्हणून ताका ही पदवी दिली. हे भाशेन ताचें जिवीत कोणेन घडोवन हाडलें? देवान. देवान ताका देणी दिली, पूण देवान ताचें सगळें मारये भाशेन ताचो वावर केलो आनी संवसाराक ताणें परजोडून शिकवण जाणवायेन भरली. भयणीन आनी भावनो, आमी तेच भाशेन सगळीं जाणां एकदम म्हत्वाचीं समजनाकात की कोण ना ना ना. आमी सगळीं जाणां देवान निवडलेलीं आनी देव आमचें सगळें वावुरता. फकत आमी ताका आजीर जावया. आनी आजीर जालें म्हणटच तो आमचें सगळें आपलो वावर करतलो. आमी ताका सहकार करतले आनी हे परी आमी आनंदान, सुखांत आनी दुसऱ्यांक बरेपणांत, दुसऱ्यांच्या बरेपणाक पासत वावुरतले. कशें करूंक जाता तें? अशें आज जोडलें की ना, आतांच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. जेन्ना आमी जेजूक एकवटान जियेता हें सगळें पॉजिटीव जाता आनी आमकां पेकोवणी दिता. सोंपेपण न्ही. पिल्लांक घेवपाची गरज ना, वो हें तें करपाचें. हे भाशेन आज जोडलें की ना, पळयात कितली घोटां येतली. 5 मिनट निश्चादी हे भाशेन आज जोडून पाट स्ट्रेट दवरात, दोळे बंद करात आनी सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता. सगळें आमचें सगळें आसा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडचें. जेजू 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 म्हणून भायर काडलें की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरें तें अदीक बरें करून दिता, वायट तें काडटा आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. हे भाशेन रातभर तो आमचें सगळें वावुरतलो. सकाळीं उठलें म्हणून ताका एकवटान उठलीं, दीसभर मागीर सोंपेपणी जेजू सगळें आमचो सगळो वावर करतले हांव. आनी जशे भाशेन मारयेन जेजूक आपल्या कुसव्यान घेवन दुसऱ्यांची वचोन तांकां जेजून बरेपण फावो केलें, तेच भाशेन जेजू आमचें सगळें करतलो. आज जोडया, एकूच मिनट दोळे बंद करून जेजूक आमी आजीर जावया. तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान पांयाची बोट आसा थंयसरतान तकली मेरेन भरोन येता. सगळें आमचें सगळें आसा तितलें भितरल्या भितर जेजूच्या नांवान भायर काडया. परतून सुस्कार घेतना ताचें बरेंपण भरोन येता. परतून सुस्कार सोडटना सगळें ताच्या नांवान भायर काडया. हे भाशेन प्रत्येक सुस्कार अदीक आनी अदीक खोलायेन आमी जिवंक लागतले हांव. जेजू सगळें आमचें जिवीत घडोवन येतलें. कित्याक आमी न्हय, तोच हो सगळो वावर करतलो. वय तेन्नाच की आमी सायबीण माय भाशेन सुभागी जातले हांव. कित्याक देवान आमकां सांगलां तें तो आमचें सगळें करतलोच.
तर आमची सगळी मागणी आमच्या मनांत काळजांत दवरया. जांचे पासत आमी मागता तांकांय आमच्या काळजांत दवरून आमच्या आख्ख्या संवसारा पासत मागया. सोरपुदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोडशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणांदीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 28, आमचे दोनाथ उबारून C1. आमचे दोनाथ उबारून सर्वेस पोराक भेटूया. आमचे दोले उबारून देवा वारून बोलूया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलूया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग उगोवया. दुनियाक तुज्याच बरेपणाक आता उद्या सोर्यादाना सगळी रोखणी जाता आमकां जिवीत दिवपी गाना दिवना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी आनी ही देणी सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेत्र पवित्र शुभेच्छा देवाक सगळे स्फोट मानून. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकळुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोफी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोतेदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वाडते मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जोआवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उर्सोगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उर्सोगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नुवें दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक खोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोडटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पती बागेवन झुजे, बागेवन दौरदूत आनी सर्व घालीन तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटती. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान हे मागणें आमी न्हय, ताणेन आमचें सवे म्हणून आमकां ताच्या पवित्रपणान भाग दिवचो आनी हे भाशेन ताची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन हाडचें म्हणून आतां आमी सगळीं जाणां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासराच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो कडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Asheta Kalis Moje, D4, page 49. D4. Asheta Kalis Moje, page 49. जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटच दोळे धांपया आनी ताचे बरोबर हो वेळ सारया. कितें व्हडलें बाग हें. देव येदो व्हडलो उफाट पूण आमच्या काळजांत तो जियेता. ताका आमी पूर्णपणे सगळें ओपन दिवया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव व्हडते देवा, आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती राव अशें कर आनी हे परी आत्म्याचे
आनी कुडीचें तारोण सुबापणान आमकां मेळूं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. मात सुकत बसात. मिसा सदां 7 आनी 8 आसात. तुमकां तर हांगसर येवंक जाय जाल्यार तुमी तुमची नांव दियात, वॉट्सॅपाचेर धाडात. मिसाक येवपाक जाय जाल्यार 9075212942 हाचेर. तर तुमी तुमचें नांव दियात, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा येतलीं आनी हिंच्या मिसाक. ह्यो 4 वस्तू तुमी बरोवन धाडात आनी ते तुमकां मागीर रिस्पॉन्स दितले. तुमच्यान येवंक जाता ह्या मिसाकूच जायना तें, कित्याक सगळीं आतां बरोवंक लागल्यां तांचीं नांवां. आयतारा दीस क्रिसमसाक आनी न्यू इयराक मिसां हे भाशेन आसतलीं. 7, 8, 9, 15, 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. तुमकां तर कोणाक वाचपाक करूंक जाय, तुमकां संदी आसा. तुमी ह्या नंबराचेर आमकां वॉट्सॅप मॅसेज धाडात. 9623639257 हाचेर तुमी करशात जाल्यार तुमकां आमी वाचपाय पर्यंत धाडटले. घरा तुमच्यान प्रॅक्टीस करून हांगसर येवन बरे भशेन वाचप करूंक जाता. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा जे हांगसर वावुरतात, गायन करतात, वाचप करतात. ही मांडवळ हांगसर हे दाखोवपाक हे मिडिया आनी आमचे म्हणून हितून ऑफिशियल बेजिलिका बॉन जेजू वॉट्सॅप मॅसेज आनी हें आहा तें यूट्यूब चॅनल ताचेर सगळीं जाणां वावुरतात. कोमसार आमी स्टार्ट केल्लीं आसा. आमचे वॉलंटियर्स आसा पळय तांकां हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. कितलो वेळ जालो ते हांगसर भरपूर वावुरतात. आमचे पासून सगळीं मांडावळ करतात. तांकां हांव देव बरें. तुमकां तर कोणाक वॉलंटियर जावंक जाय जाल्यार म्हाका नांव दियात, आमी तुमकां तातूंत घालतले. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता हांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकणटा हांव. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार G3 बालका तुये पेज 98 G3. Christi